नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळया 4 वरांच्यो खबरो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी आयज मये मतदारसंघातल्या 5 उदरगतीच्या प्रकल्पाचे बुन्यादी फातर बसयले. ह्या वेळार थळावे आमदार प्रेमेंद्र शेट, उत्तर गोंय जिल्हा पंचायत अध्यक्ष शंकर चोडणकर, जिल्हा पंचायत वांगडी महेश सावंत आनी हेर लोकप्रतिनिधी हाजीर आशिल्ले. उदरगतीच्या प्रकल्पांक कांय लोक आडमेळ हाडीत आशिल्ल्यान मतदारसंघाची उदरगत फाटीं पडटा अशें ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. मयेंतल्या नियोजीत आंतरराष्ट्रीय कायदो महाविद्यालयाच्या स्थापणुकेक थळाव्या लोकांनी केल्लो विरोध समान न्हय अशें सांगून केंद्र आनी राज्य सरकाराच्या माध्यमांतल्यान मयेच्या उदरगती खातीर सरकार बांदील आसा अशें तांणी सांगलें. संदेश कॉलेज आणि मतदारसंघात असा हार्डली 29 पुराणी हायर सेकंडरी आणि बऱ्या पद्धतीचे डिस्ट्रीब्युशन इतकं व्हडलो बजेट जावपाक शकता आणि वेगळे व्यत्यय प्रकल्प तुम्ही सपोर्ट केला, तुम्ही तेको दिलो जाल्यार येवपाक शकतलो. म्हणून हांव तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता, कारण सरकार जेन्ना डेव्हलपमेंट करूंक सोदता ती डेव्हलपमेंट करपा खातीर तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य आसचें. कारण आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर तुमकां बेसीक गजाली ज्यो जाय त्यो आमी केन्नाच ना म्हणूंक ना. रस्तो आसतलो, लायट आसतलो, उदक आसतलें, ह्यो सगळ्यो गजाली तर आमी सातत्यान दिले. पण आमी विचार करता फुडल्या 20 वर्सांचो माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वाच्या सकयल विकसीत 47 हे स्वप्न आमी पळयता. मये मतदारसंघाच्या उदरगती खातीर पर्यटन सुवातो म्हत्वाच्यो आसात आनी तांची उदरगत जावप गरजेचें अशें मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन जे आमच्या टुरिझम खात्याचे हे काम आसा ते म्हणजे पवित्र अशें आमचें विठ्ठल मंदिर जें आसा साखळे काळापूर, ह्या मंदिराचें सुशोभीकरण आमी पळयता आसतना आमी मानता की प्रति पंढरपूर अशें मानणारे आमचे हे विठ्ठल देवस्थान जे आमच्या साखळेच्या वाळवंटीच्या तीरार आसा आनी हो वाळवंटी घाट जो आसा हो सुशोभीत करपाचे हे आमच्या सरकाराचे एक प्रयत्न आसा. आयज ह्या प्रयत्नाक यश येतलें आसा. आमच्या सरकारान हो जो घाट आसा हो पूर्ण सुशोभीत करपाचें काम आयज आंखलेलें आसा आनी आयज ताचो शुभारंभ आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्ते जाल्लें आसा. एकंदरीत पाचवे गांवाचो लाभ सबंद जनतेक दिवपा लागून सरकार जो प्रयत्न करीत आसा. आमच्या सरकाराचे मंत्री सगळे तरी आमकां सहकार्य करीत आहा, त्याच्या बद्दल हांव शतशः आभारी आसा. पणजी जेटीचेर उत्तर गोंय जिल्हाधिकारी कार्यालयान एनडीआरएफच्या जोडपालवान फ्लड मॉक एक्सरसायझीस आयोजीत करून संकश्ट वेवस्थापन यंत्रणेचो नियाळ घेतलो. ह्या वेळार एनडीआरएफच्या जवानांनी आनी उत्तर गोंय संकश्ट वेवस्थापन यंत्रणेच्या घटकांनी हुंवार वा उदकांतल्यान लोकांची कशी सुटका करता हे विशीं प्रात्यक्षिकां केली. हे विशीं एनडीआरएफचे टीम कमांडर विजय जांगी हांणी अदीक माहिती दिली. राज्यांतल्या सगळ्या उद्देगीक वसणुकांनी 100 कोटी रुपया खर्च करून मुळाव्यो सुविधा तयार करपाचो निर्णय आयडीसी मंडळाच्या बसकेंत काल जाल्लो. उद्देग मंत्री मोविन गुदिनो हांच्या अध्यक्षतेखाला आयडीसीच्या मंडळाची बसका जाली. ह्या वेळार आयडीसीचे अध्यक्ष अलेक्स रेजिनाल्ड आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. उद्देगीक वसणुकांनी मुळाव्यो सुविधा पोरण्यो जाल्यात. तातूंत सुदारणा करप, रस्त्याची दुरुस्ती करप, कोयराचो विलो लावप ह्या सारकेल्या गजालींचेर लेगीत ह्या बसकेंत निर्णय जाल्यात. पणजी जिल्हो आनी सत्र न्यायाधीश आनी साळगांवकर कायदो महाविद्यालय हांच्या जोडपालवान काल कायदो सल्लो कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. प्रधान जिल्हो न्यायाधीश इर्शाद आगा, ॲडव्होकेट मॅडिस शांताश्री कुडतडकार, न्यायाधीश आरती कुमारी तशेंच वकील संघटनेचे अध्यक्ष संतोष भरणे हांणी ह्या कार्यावळींत वांटो घेवन वेगवेगळ्या विशयाचेर गरजवंतांक कायद्या विशीं मार्गदर्शन केलें. भारताच्या व्यवसाय अनुकूल धोरणांनी विकसीत भारताच्या दिकेन प्रगतीचो मार्ग प्रशस्त केला आनी तांकां फ्रांसाचो तेंको मेळ्ळ्यार उदरगतीक नेट मेळटलो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. काल पॅरिसांत 14व्या भारत फ्रांस सीईओ फोरमाक संबोधीत करतना ते उलयताले. फ्रांसाच्या गुंतवणूकदारांक भारतांत संरक्षण, उर्जा, हवाई येरादारी,
अंतराळ, फिनटेक तशेंच भलायकी मळाचेर नव्यो संदी आसात अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. भारत के 1.4 बिलियन लोगों ने 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लिया है. चाहे डिफेंस हो या एडवांस टेक्नोलॉजी, फिनटेक हो या फार्मा, टेक हो या टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर हो या एविएशन, हेल्थ केयर हो या हाईवेज, स्पेस हो या सस्टेनेबल डेवलपमेंट. आप सभी साथियों के लिए इन सभी क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट्स और कोलैबोरेशंस की अनेक संभावनाएं हैं. मैं आप सभी को भारत की विकास यात्रा से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं. जब फ्रांस की फिनेस और भारत का स्केल मिलेगा, जब भारत का पेस और फ्रांस का प्रिसिजन मिलेगा, जब फ्रांस की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलेगा, तो सिर्फ बिजनेस लैंडस्केप ही नहीं, ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन होगा. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांच्या येजमानकेखाला जम्मू आनी काश्मीरांतल्या सुरक्षा परिस्थितीचो नियाळ घेवपा खातीर काल उंचेल्या पावण्यावेल्यो बसका जाल्यात. गृहमंत्र्यांनी सीमा सुरक्षा दळाक खर दक्षतेची उपाय येवजण करून सीमा ग्रीड घटमूट करप तशेंच पळोवणी दवरपा खातीर आर्विल्ल्या तंत्रगिन्यानाचो वापर करचो अशी सुचोवणी केली. आंतरराष्ट्रीय सीम वाठारांतल्या बेकायदा घुसखोरी करपा आड खर कारवाय करपाचे निर्देश मंत्री अमित शाह हांणी दिल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या संकल्पनेतल्यान साकारिल्ल्या परीक्षा पे चर्चा ह्या कार्यावळींत फाल्यां परीक्षा आनी विद्यार्थ्यांचेर येवपी मानसीक पेच ह्या विशयाचेर नामनेची अभिनेत्री दीपिका पादुकोण विद्यार्थ्यां वांगडा संवाद सादतली. फाल्यां सकाळीं 10 वरांचेर डीडी वाहिनीचेर ही कार्यावळ प्रक्षेपीत जातली. आई थिंक ये सवाल ये है कि स्ट्रेस फील करना बहुत ही नेचुरल चीज है. इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. हाउ वी हैंडल द स्ट्रेस आई थिंक is the important thing. Patience is an extremely important virtue. I think you can only do what is in your control. हम prepare कर सकते हैं. We can sleep well. We can hydrate well. हम exercise करेंगे. हम meditation करेंगे. माघ पौर्णिमे निमतान प्रयागराजात सुरू आशिल्ल्या महाकुंभ मेळ्याक आयज देश विदेशांतल्यान सुमार 4 कोटी भाविकांनी वांटो घेतलो. पौर्णिमेच्या निमताचो मुहूर्त साधून सूर्योदयाच्या पयलीं सावन पवित्र त्रिवेणी संगमात न्हावपा खातीर लोकांनी उपाट गर्दी केल्ली. 13 जानेवारी सावन सुरू जाल्ल्या ह्या महाकुंभाक आतां मेरेन सुमार 46 कोटी भाविकांनी स्नान केल्ल्याची माहिती आयोजकांनी दिल्या. मजगतीं ह्या महाकुंभात कसल्योच आडमेळी येवच्यो न्हय हे खातीर योगी आदित्यनाथ नदर दवरून आसात. भारत आनी इंग्लंडा मजगती 3 एकदिसाच्या खेळामाळेंतलो निमाणो सामनो अहमदाबादेंत सुरू आसा. निमाणी खबर मेळ्ळी तेन्ना भारतान 31.5 षटकात 2 गडे वगडावन 212 धांवड्यो काडल्यात. शुभम गिल हांणी 103 जाल्यार श्रेयस अय्यर हांणी 48 धांवड्यो काडल्यात. भारतीय पंगडान ह्या माळेंतले 2 सामने जिखिल्ल्यान सध्या ही माळ भारताच्या वटेन आसा. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD News पणजी, फेसबूक पेज DD News पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD News गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 195, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.